क्रीडा मंत्री तसेच माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर हे कुमारी साक्षी प्रसाद गवंडी यांनी खेलो इंडिया या स्पर्धेत वेट लिफ्टिंग गटात सुवर्ण पदक प्राप्त केलं। यापूर्वी साक्षीने पेडणे तालुका आणि बारदेस उत्तर गोव्यातही अशी पदक प्राप्त केली होती। याचा आज पेडणे तालुक्यात संपूर्ण गोव्यात कौतुक होत आहे आणि तसंच या कौतुकाच्या आनंद सोहळ्यात आज माजी उपमुख्यमंत्री आणि या भागाचे पेडणेतून 4 वेळा नेतृत्व केलेले असे डायनॅमिक असे माजी उपमुख्यमंत्री आणि माजी क्रीडा मंत्री बाबू आजगावकर यांनी त्यांच्या घरी येऊन त्यांना शुभेच्छा देण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे। आज या ठिकाणी आम्ही त्यांचं स्वागत करतो आणि या ठिकाणी बाबू आजगावकर क्रीडा मंत्री असताना त्यांनी विविध प्रकारच्या क्रीडा प्रकारांना प्रोत्साहन दिलं। अनेक खेळाडू या भागात तयार झाले, त्यांच्यासाठी त्यांनी खूप योगदान दिलेलं आहे। विविध ठिकाणी जे मैदानं असतील त्या मैदानाला ऊर्जित अवस्था प्राप्त करून देण्याचं कार्य बाबू आजगावकर यांनी केलेलं आहे आणि त्याचाच भाग म्हणून आज ही कुमारी साक्षी प्रसाद गवंडी याचं कौतुक करण्यासाठी ते या ठिकाणी आलेले आहे। मी त्यांच्या कुटुंबियाच्या वतीनं त्यांचं इथं स्वागत करतो। आज या ठिकाणी माझी सरपंच तथा विद्यमान पंच तुळशीदास गावस आहेत, या भागाचे माजी सरपंच तसे विद्यमान पंच दयानंद गवंडी आहेत, त्यांचं कुटुंबीय मारखंड नागझरचे माजी सरपंच आमचे मित्र मंदार परब आहेत आणि इतर सर्व जे साक्षी गवंडीचे काका आणि त्यांच्या काकी या ठिकाणी आहेत। मी सर्वांचं स्वागत करतो। या ठिकाणी आमचे मित्र तुळशीदास गवंडी यांना विनंती करतो, तुळशीदास गावस यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी शुभेच्छा पर साक्षीला आपले मनोगत सगळ्या पेडणेकरांच्या वतीनं साक्षी गवंडीचे खूप खूप कौतुक अभिनंदन आणि खूप आमकां अभिमान दिसता की आमच्या ग्रामीण भागातली चली आपल्या स्वतःच्या बळाचेर अशा तरेचे कौशल्य दाखोवन ह्या वेट लिफ्टिंग क्रीडा प्रकारात राष्ट्रीय स्तराचेर ताणें जी आपली कामगिरी केल्ली आसा त्या बद्दल खरेंच समस्त पेडणेकारांक खूब अभिमान दिसता आणि म्हणून एक्चुअली आमी आयज हांगासर येयला तेजें खास अभिनंदन करपाक हांव सगळ्या पेडणेकारांच्या वतीन साक्षी गवंडीचे खूब खूब अभिनंदन करता। ह्या निमित्तान म्हाका एकूच सांगूंक दिसता की म्हाका खबर आसा की पयलीं जेन्ना बाबू आजगांवकर जेन्ना हांगासर क्रीडा मंत्री आसलेलो त्या टायमाचेर विधानसभेन तेजेर आवाज उठोवन एक कायदो केल्लो की स्पोर्ट्समॅनाक खंय तरी प्राधान्य मेळचें, तांकां आरक्षण मेळचें आनी तांकां बरे तरेन संदी मेळची अशा तरेचे तरतूद करून बाबून पयलीं हे तरेचें काम केल्लें आसा। म्हाका एक उमेद दिसता की आयज ह्या भुरग्यांक जर खऱ्यान बरे तरेन खरें फुडें जर चालना मेळटली तांचें करियर घडोवपाक वा असल्या चलयेंक राष्ट्रीय न्हू तर आंतरराष्ट्रीय जर बरी जर संद मेळोंक जाय जाल्यार बाबू सारको लिडरशीप वालो मनीस जाय जाच्या कडेन धडाडी आसा, एक विजन आसा आनी हो मनीस अशा ह्या स्पोर्ट्समॅनांक जावं प्रत्येक क्षेत्रांत लोकांक जावं एक खंय तरी न्याय दिवंक शकता अशा तरेचें कार्य जें आसा तें आमी बाबूचें पळयल्लें आसा आनी खरोच आमकां अभिमान दिसता की ह्या आमच्या फुडल्या पिडयेक बऱ्या तरेचो जर खंय तरी संद मेळटली, बऱ्या तरेन तांकां फुडें जर वाव मेळटलो जाल्यार बाबूची आयज खरीच पेडणेकारांक गरज आसा। म्हणून आमी सगळ्यांनी थरयलां की बाबू आजगांवकराच्या लिडरशिपी खाली पेडणे फुडें व्हरता आसतना म्हाका पूर्ण खात्री आसा की बाबू आमदार जाल्या नंतर ज्या तरेचे सोयी सुविधा आमच्या ह्या लोकांक मेळोवंक जाय, मागीर ते क्रीडा आसूं, साहित्यीक आसूं वा ज्या वेवसायान आमचे लोक आसा त्या सगळ्या लोकांक जर फायदो मेळोवंक जाय जाल्यार बाबू सारक्या नेत्याची गरज आसा जो लोकांचे समस्या लक्षांत घेवन विधानसभेत आवाज उठोवन त्या तरेचो कायदो पास करून त्या लोकांक हक्क मेळोवपाचें काम जें आसा हें बाबू करूं शकता। म्हणूनच म्हाका खात्री आसा की ह्या पेडण्याच्या मतदारसंघात सगळ्या तरेच्या लोकांक जर खरो जर न्याय मेळचो जाल्यार आमी बाबूना फाटीं रावंक जाय। म्हणून हांव ह्या निमित्तान खरेंच साक्षीचें खरें कौतुक करता, अभिनंदन करता आनी बाबूकय विनंती करता ह्या निमित्तान की बाबून फुडें येयल्या नंतर जे आमचे स्पोर्ट्समॅन आसा, जे आमचे इतर लोक जे आसा तांकां कशा तरेचे बरे तरेचे सुविधा मेळचे आनी तांचें कौशल्य जें आसा तें बऱ्या तरेन तांचे फुडें प्रचार जावचो, प्रसार जावचो आनी तांकां एक बरो वाव मेळचो नॅशनल काम करचें। आनी म्हाका नक्की खात्री आसा की बाबू हे जे गोश्टी जे आसा ते सगळे फुडें व्हरतलो अशी म्हाका पूर्ण खात्री आसा। आनी ह्या निमित्तान परत एकदा
हांव बाबूचे धन्यवाद कितें म्हणटा तर तेंच्यांनी हांगासर येवन आज साक्षी गवंडीक जेणे कौतुकी थाप मारली आनी ताका एक प्रोत्साहन दिलें की साक्षी तूं फुडें वच, तुज्या वांगडा आमी आसा आनी तुका जें कितें फुडें थोड्या गोश्टी जाय पडटले ताका बाबू सक्षम आसा आनी आमी बी पेडणेकार म्हणून साक्षी वांगडा खंबीरपणे उबे रावतले आनी आमच्या प्रत्येक भावा भयणीक वा आमच्या भुरग्यांक जे तरेचे तेंचे कौशल्य आसा ताका पूर्ण फाटीं दिवचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ह्या निमित्तान परत तेजें एकदां कौतुक करता, बाबूचे आभार करता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. साक्षी गवंडी हिने जो आज गोल्ड मेडल घेतला आणि वेट लिफ्टिंगात खरोखरच त्याचे आभार मानले आणि त्याचं अभिनंदन केलं. कारण ताणें दाखोवन दिलें की आमच्या रुरल एरिया भितर असो कोण कमी ना म्हणून. हें नांव आमच्या अख्ख्या पेडणेकारांचें दवरलें आनी गोंयांत दवरलें. गोंया भितर हें दाखोवन दिलें की आमी खंय स्पोर्ट्सान कमी ना. आज खरोखर म्हटल्यार आज हांव स्पोर्ट्स मंत्री जावन आज म्हाजें स्वप्न आज पुरें जालें की आमचे स्पोर्ट्सान कोणूच कमी ना. कारण हें म्हाजें एक स्वप्न आसलेलें की स्पोर्ट्सान आमचो रुरल एरिया भितरले भुरगे खुबशे स्पोर्ट्सान भरपूर हुशार आसलेले पण शिक्षणान काही प्रमाणात कमी आसलेले. पण शिक्षणान आमकां तितलो रिजल्ट मेळनासलो. म्हणून स्पोर्ट्स पॉलिसी हाडली. स्पोर्ट्स पॉलिसी हाडटाना खुबसो विरोध जालो म्हाका पण तेजी हांवें पर्वा करूं ना. पण स्पोर्ट्स पॉलिसी जाय आनी त्या नमनान तांकां समज तेजे भितर मार्क्स मेळ्ळी जाल्यार आमचो कुटुंब मुखार सरचें. जेन्ना स्पोर्ट्स पॉलिसी आमी केली आमी पळयलें गोंया भितर 100% रिजल्ट आनी आज आमी पळयतात की आमचें मतदारसंघांतले साक्षी गवंडी जे आज येदो व्हडलो जो अवॉर्ड मेळ्ळो ताका खरोखरच मनांतल्यान तेजें हांव अभिनंदन करता. अशेंच फुडें सरचें किपिडर आमी तुजे बरोबर आसतले. हांगा येवन म्हाका फेलिसिटेट केल्या खातीर आनी हांव अशेंच फुडें आनी मेडलां हाडपाक ट्राय करता. तुमचो सपोर्ट असोच आसतलो म्हाका. थँक्यू सो मच. म्हाजो सर स्पेशली तेका थँक्यू बिकॉज त्या खातीर हांव मागीर फुडें सरला गोल्ड मेडल म्हणून पावला. म्हाज्या मम्मा पप्पाक सपोर्ट त्या खातीर तांकां थँक्यू आनी सगळ्यांक फोन करा खातीर. फुडें नॅशनलाक ट्राय करतलें हांव खेळपाक. सो तेंच्या खातीर प्रॅक्टीस करता हांव सद्या. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.